Hallelujah. Hallelujah. So we had a classic teaching on Jairus receiving a miracle for his daughter. एकदम बरें म्हणटा शिकवण ब्रदर सायमनान आमकां दिली जायरसाचे धुवे बद्दल. We also got a teaching about the woman with the issue of blood being healed. तेच परी ही वस्तोरी जी रक्तपात जाताली तिका कशी पिकोवणी मेवली ती. Yesterday we were studying on the agape love. काल आमी शिकताले देवाच्या शिम्मेर मोगा बद्दल. If you see this miracle, in this miracle, agape love is very, very prominent in this miracle. ह्यो जो मिलाग्री भावान आमकां शिकयल्या तितूंक म्हणटा हो देवाचो शिम्मेर नासलेलो मोग म्हणटा आमकां दिसती पडटा. Because we first of all see Jairus making that decision to come and meet Jesus. पयले सुवातेर आमकां दिसती पडटा की जायरस कशे भाशेन निर्णय करता फुडें येवपाक आनी जेजूक भेटपाक. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. During the time of Jesus, the ones who were in authorities were always in opposition with Jesus. कित्याक जेन्ना जेजूच्या वेळार म्हणटा जे कोण अधिकारी आसले ते सदांच जेजूक बंदी करताले वावर करपाक. And when Jairus makes that decision to come to meet Jesus, he has to make a very strong decision because his friends are all going to abandon him because he is going to go and meet Jesus. आनी जायरस जेन्ना हो निर्णय करता जेजूक आपल्या घरा आपोवपाक तेन्ना ताका खूब चिंतचें पडलें आसतलें कित्याक ताचे बाराबोरचे जे इश्ट आहात वडील आसात इगोर्जेंत वो देवस्थानांत ते ताका आतां सगळे नाकारतले तूं जेजूचो मनीस जाला म्हूण. Please understand, Jairus was not a small man. He was a man of authority, having a big position. He had to put to death his ego, his pride, and come and worship Jesus by falling at the feet of Jesus and saying by his body language, Jesus, I am nothing. You are my master and I submit to you. बरे भाशेन जाणा जावया जायरस एक सादो मनीस नासलो. जायरस एक अधिकारी आसलो. सादो अधिकारी न्हू, देवस्थानाचो अधिकारी आसलो आनी तेका निर्णय घेवपाक जेजूशी येवपाक जेजूच्या पांयां तोडा पडपाक म्हणटा सोंपें नासलें आनी दाखोवपाक की जेजू हांव सोत मानतां तूं देवाचो पूत, तूं म्हजो सोमी आनी दोनी म्हाका तुज्यान साल्वार करूंक जाता आनी म्हज्या चेडवाक तुज्यान जिवें करूंक जाता म्हूण. Hallelujah. That quality decision when a person makes to move towards Jesus, that person becomes a good conductor, like electric power is flowing through a wire and the wire has got a metal and a plastic on top. The metal is through which the power flows, the plastic is through which the power cannot flow. So there is a good conductor, there is a bad conductor. Jairus' good decision, quality decision to depend on God makes him a good conductor. सो जायरसाचो हो निर्णय म्हणटा फळादीक जावपाक कित्याक कारण कित्याक तेणें जो पावंडो घेतलो ताणें जो निर्णय घेतलो तो जावन आसा बरो निर्णय कित्याक त्या निर्णया उद्देशीन ताच्या भुरग्याक फायदो जालो. भुरगें ताका जिवेशी मेवलें. जे भाशेन लायट म्हणटा एका वायरांतल्यान पासार जाता, पासार जावपाक आदार दिता, तेच भाशेन ताचो निर्णय म्हणटा आदार जालो ताका घराब्याचेर बेसांव येवपाक. Because normally if the child is about to die, nobody will leave the child back home and come to church. जेन्ना आमच्या घराब्यांत कोणूय मोत्ता दिसता वो मन्नाच्या तोंडीर आसा जावं हॉस्पिटलांत जावं घरांत जाल्यार कोणूच आवय बापूय भुरग्याक त्या वेळार सोडून इगोर्जेंत मागण्यांक येयनात. आमकां खबर आहा. He begins to understand that his problem cannot be solved by the doctors, cannot be solved by anybody. The only person who can solve the problem is Jesus, and he makes a decision, 100% focus on Jesus, not on the situation, not on the circumstances, not on the daughter, not on anybody, but Jesus. When a person makes that decision to just change his thinking, again, change his thinking from a situation to Jesus, that's when the person is believing, that's when the person is a good conductor. जायरस जेन्ना आपल्या दुवेक पळयता मन्नाचे तोंडीर आसा आनी कसलोच उपाय ना म्हूण ताका एकूच उपाय आसा म्हणल्यार जेजूक मेवपाचो आनी जेजूक घरा हाडपाचो म्हूण ताका कळटा आनी ताका लागून तो घरा रावना. जायतीं जाणां आमी घराच रावतात, कोण दुयेंत आहा तेन्ना पावना म्हणटात मागण्यांक
कित्याक आमकां भावार्थ आसना जायरसात भावार्थ आहा ते भाशेन जेजूचीच उपाय आहा. हांव जेजूची गेल्यार जरूर म्हज्या घराचें प्रॉब्लेम सॉल्व जातलें अशें आमकां तें दिसना. आनी ते जेन्ना जायरस तसलो निर्णय करता तेन्ना ताका घरांत फायदो येता, ताच्या दुयेच्या जिवितांत बरेपण येता. As my brother was saying, if a person is crying, he is speaking about his unbelief. Jairus, when you see, he falls at Jesus' feet, and the first thing he learns is to submit himself to Jesus and say, "You are my everything, I am nothing." He brings a relationship with Jesus before speaking about his situation. In the same way, in our life, for any situation to change, first thing is God is inviting us into a relationship. When the relationship becomes strong, the good conductor power of God begins to flow in our situation. पळय म्हणटा जेजूक घरा आपयचे पयलीं म्हणटा जायरस ताच्या पांयां पडटा आनी दाखोवन दिता की आपलो संबंद आपूण कोण म्हूण चिंतता. जेजू हांव तुका खालती जाता, तूं म्हजो धोनी म्हूण हांव दाखयतां, तूं म्हजो सोमी, तुजेशी आसा म्हजें जिवीत, म्हजें दुयेचें जिवीत म्हूण एक दाखोवपाक एक पयली खुणा तो कोत्ता आनी मागीर तो जेजूक सांगता म्हज्या घरा यो, म्हजी धूव मन्नाचे टोण्णीर आसा म्हूण. तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत आमची देव आमकां आपयता, देवाक जाय आमी सोयरीगत जोडलोली, पूण आमी कितें करता आमच्या जिवितांत पयले आमचे त्रास जेजूक सांगतात, पयले जेजूच्या पांयां तोंडा पडोन जेजूक सोमी आनी धोनी म्हूण ओळखून घेवचे पयलीं आमी आमचें तोंड उक्तें करून जें कितें त्रास कश्ट आहात ते आमी फुडें घालता. We want the miracle but not a relationship with आमकां Jesus. फकत मिलाग्र जायी, आमकां फकत बरेपण जायी, आमकां सोयरीगत देवाशी नाका, देवाशी भूंय पडपाक खालती जावपाक आमकां नाका. Let's take for example, this is the ship. Jesus got on down from the ship. The whole crowd is gathered and he is about to preach. There comes Jairus and worships Jesus. Jesus turns to him. The way he worships, Jesus leaves the crowd and begins to walk with Jairus. What Jesus is saying is, even though Jesus' desire was for the crowd, Jesus did not continue with the crowd. When a person learns to worship God in a relationship, Jesus will leave everything and walk with you. All that is needed is a relationship, again and again, relationship. And when does this relationship takes place? When a person has changed his thinking of totally and completely depending on Jesus. That quality decision, when it becomes a concrete decision, now Jesus is ready to walk with you. बरे भाशेन म्हणटा जाणा जावया ब्रदरान बरे भाशेन दाखयला गोंय जेजूक लोक रावता, जेजू वड्यांतलो भायर सोदता म्हणटा, लोक सगलो रावता, हे वाटेन येवन म्हणटा जायरस जेजूच्या पांयां पडटा आनी जेजू घुंवता आनी ताच्या फाटल्यान वता. इतलो लोक ताका रावता कित्याक कितें निर्णय केलो दाखोवपाक की दुनिया सोयरीगत तुजी आहा, हांव तुका खालती जाता, हांव म्हजो गर्व म्हजें पोजिशन घेवन रावना, पूण हांव तूं म्हजो धोनी, तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो भुरग्याचो जिवीत दिनार म्हूण सोत मानता म्हूण दाखयता. पयलीं सोयरीगत जोडटा आनी मागीर जेजू ताच्या फाटल्यान वेता. आमच्याय जिवितांत आमी पयलीं जाता तितली सोयरीगत जोडूंक शिकुया. Hallelujah. Just give me Matthew chapter 3:2. How many of us wants to experience the kingdom of heaven? कितल्या जाणांक देवाचें राज Come on. अनुभवपाक जाय? How many of us want to experience kingdom of heaven? Everybody. सगल्यांक आमकां देवाचें राज अनुभवपाक जाय. And what is the solution that Jesus is giving us? God is giving. आनी कितें दिता देव आमकां? Just one word, repent. जिवीत बदलात. Now, that word repent does not mean change of action. चेंज Action. जिवीत बदलात हाचो अर्थ अशें न्हय तुज्यो करण्यो बदल न्हय, It does not mean change of life. तुजें जिवीत बदल अशें न्हय. It means simple, change your thinking. सादेपणी म्हणटा ताचो अर्थ म्हणल्यार तुजी चिंतना बदल. Think
according to the word of God is repentance. देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतप. जो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणे पोत्तून पोत्तून चिंतता ताका म्हणटात ताणें जिवीत बदललें. And when a person has made that thinking according to the word of God, he makes a concrete decision. I am not willing to change it back to the old thinking, but I will continue my life with the new thinking. Is called repentance. जो आदले वस्तू आसा त्यो पोत्तून पोत्तून उगडास करिना, पोत्तून पोत्तून उलयना आनी जें कितें देवाचें No, the thinking which was wrong, जें कितें चुकीचें I've changed my thinking to the word of God. Now I'm on the right side. But Puynia- when pressure comes, there is a tendency of going back. Repentance is when a person is saying, I'm no longer going to go back. I'm stuck to this new thinking on the word of God. When a person has got that kind of an attitude, the person experiences everything from the kingdom of heaven. हालेलुया. This is the very powerful truth. चड व्हडलो गूट आमकां जरी तर देवाचें राज अनुभवपाक जाय जाल्यार कशें जातलें. आमची चिंतना आमी बदलूंक जाय. आमी कितें उलयतालीं पयलीं आनी आतां देवाचें उतर आयकून आमी कितें उलोवपाक जाय तें जेन्ना आमी उलयता तेन्नाच कळोन येता की सर्गीचें राज तुका मेवलां म्हूण, तुवें अनुभवलां म्हूण. नाजाल्यार दाखोवन दिता तूं आजून आदल्याच जिवितांत जियेता म्हूण. Jairus had never met Jesus before, जायरस आपल्या जिवितांत केन्नाच ताका मेवंक नासलो. but he had heard about Jesus. पूण ताणें आयकल्लें जेजूची And what he खबर. had heard about Jesus, he changed his thinking. आनी जेन्ना ताणें जेजूची खबर आयकली ताणें चिंतनां बदललीं ताची. Oh yes, the scribes were also speaking a lot of things. जे कितें धर्मशास्त्री आसले तेय जेजू बद्दल जायते जाण जायते उलयताले. There were a lot of people who were in opposition with him. फारिजेव आसले ते पूण ते सगळे जेजूचेर आड आसले, जेजूचेर आड खबरो उलयताले. He had a lot of thoughts running, एक न्हय. lot of thoughts running in his mind. जायरसाच्या मनांत तेंच्यो जेजूचेर आड जायत्यो चिंतनां घुंवताल्यो. On one side, the daughter's problem. पूण एके सायडीन तेची चेडूं मोत्ता तें पळयता. On the other side, people talking against Jesus. दुसरे सायडीन जेजूचेर आड लोक उलयता. On the other side, people talking about Jesus' great miracles. आनी तिसरे सायडीन जेजू बद्दल मिलाग्र्यो कोत्ता म्हूण जायते जाण उलयतात. And he had to make a decision. आनी त्यो तीन वस्तू मदें तेणें एक विचून काडूंक जाय. The same it is with us. तेंच आमच्याय जिवितांत चलता. Hey, the same it is with us. हेंच आमच्याय जिवितांत चलता. Do you know where is your miracle? आमकां खबर आहा मिलाग्र खंय आहा ती. Just the change of your thinking. आमची मिलाग्र फकत आमच्या चिंतनां बदलपाचेर आसा. When we make a thought according to the word of God जेन्ना आमी आमची चिंतनां देवाच्या उतरा प्रमाणे कोत्ता and we stay strong in that decision, आनी तोच निर्णय घेवन देवाच्याच उतराचो निर्णय घेवन आमी बसता. no matter how much the pressure, कितलो पेज आमच्या चिंतनाचेर आसा तें पडोंक ना. but you're not willing to change your thinking. पूण हांव म्हजी मन बदलूंक तयार ना. I'm still focused on God's word. म्हजें धनमन फकत देवान कितें बसयलां ताचेर दवरलेलें आसा. I experience the kingdom of heaven manifest in my life physically with God's goodness, with God's best. आनी तेन्नाच देवाचें राज म्हाका अनुभवपाक जाता. Do you know why people get frustrated? कित्याक लागून म्हणटा मनीस तडफडटा आनी निराशी जाता. Because people are more focused on praying and praying and praying without getting their mind changed on God's word. Without repentance, if you keep on praying, you are still a bad conductor. आमी कित्याक लागून निराशी जाता कित्याक आमी मागणें कोत्ता पूण आमची चिंतना आमी बदलना. म्हणजे आमी देवाचें उतर कितें मेवलां तेंच घेवन आमी स्वत मानल्या भाशेन दाखयना. फकत मागणें कोत्ता. My prayer must help me to change my thinking. जरी तर हांव मागणें कोत्ता जाल्यार म्हज्या मागण्यान म्हजी चिंतना बदलूंक जाय. Let's take the second example. Second example was of that woman with the issue of blood. दुसरी गवायकी जी अस्तोरी रक्तपात जाताली तिची गवायकी. Her thoughts, I'm bleeding for 12 years. तिची चिंतना कशी जाल्ली आहा हांव 12 वर्सां रक्तपात जाता म्हाका. According to the law, I'm extremely unclean. कायद्या प्रमाणे हांव मेडी आसा. Nobody can come anywhere close to me and touch me. कोणाच्यानूच म्हाका येवन हात लावंक जायना. Doctors have tried their best and I've lost all my money. दोतोरांनी जाता तितले म्हाका वखदां दिलीं पूण हांवें म्हजे पयशे वगडायले. My conditions have not improved, but they have become worse.
म्हजें एस्ताद आदल्याहून पास जाला. Now all these situations have made her bad conductor, hopeless, no chance. ह्या सगळ्या ह्यो सगळ्यो वस्तू तिका कितें दाखयता आनी म्हाका फुडार ना. There comes a day when she hears about Jesus. एक दीस येता जेजू बद्दल ती आयकता. She has not seen Jesus. तिणें जेजूक पळोवंक ना, She has only heard about तिणें Jesus. जेजू बद्दल आयकलां. And the moment she hears, she And- changes her thinking and says, if Jesus has done these miracles, he will surely do it for me as well. आनी जें तिणें आयकल्लें जेजू मिलाग्री कोत्ता म्हूण जाल्यार ती चिंतूंक लागली आतां जरी तो जेजून मिलाग्र्यो केल्यात जाल्यार म्हाकाय तो मिलाग्री कोत्ताच जरूर. That change of thinking ताणें चिंतना बदललीं. brought hope. हांव in her. बरी जावची ना, हांव बरी जावची ना, ना जेजूक हात लायल्यारूच हांव बरी जातली. Now she began to make a new hope. If I only have to touch his garment, I shall be healed. जी आतां चिंतताली इतले दोतोर केले, इतली वखदां केली, सगळे पयशे वगडायले, आदल्याहून पास जाली आनी कांय बरें जावचें ना, ती आतां जेजूची खबर आयकोन फकत दुसरी चिंतना तयार करूंक लागली. जेजूच्या आंगोस्त्रांक हात लायल्यारूच हांव बरी जातली. Why touch his garment? Why not go and talk to Jesus? कित्याक लागून जेजूशी कित्याक लागून वचोन उलयना, जेजूच्या आंगोस्त्रांक कित्याक हात लावंक जाय तिका? Because according to the law, she cannot come out. कित्याक कायद्या प्रमाणे ती जाणा आसली तिच्यान फुडो करूंक जायना म्हूण मनशाक. People will stone her to death. रक्तपात जाता म्हणटकच असल्या लोकां मदें भोंवंक जायना, फातरांचो मरण तिका फावो But if जाता. I slowly go and touch him and get my miracle, nobody will know and I will come back home healed. कोणाकूच कळो नासतना हांव फाटल्यान वेतेली, त्याच्या आंगोस्त्राकूच हात लायतली, हांव बरी जातली आनी हांव घरा येतली म्हूण ती चिंताली. Come on, so many things against her. इतल्यो वस्तू तिचेर आड, But her thinking is Jesus can still do it for me. पूण तिची चिंतना जेजूच्या आंगोस्त्रांक हात लायले जाल्यार हांव बरी जातली. I don't even have to ask Jesus his permission. जेजूक म्हाका परवानगी घेवपाची गरज ना. I know he's full of power. हांव जाणा तो पदवेन भरलेलो आसा म्हूण. But if I can change and agree my thinking with what Jesus is, पण then जरी- the power will flow into me because I'm a good conductor. पूण जरी तर हांवें म्हजी चिंतना बदलली, जेजूशी उलय नासतना फकत हांव तिका हात लायल्यार, जेजूक हात लायल्यार हांव बरी जातली म्हूण जाल्यार म्हाका बरेपण मेळोंकूच जाय. Come on, in a day, how many times are we good conductors and how many times we are bad conductors? दिसाक कितले पावटी आमी बरें चिंत्ताव आनी कितले पावटी आमी पाड चिंत्ताव. How many times do we get worried? कितले पावटी आमी चिंतना आनी चिंतनाच्या भारान हुस्के काडटाव. My friend, every time you're worried and you're praying, you're a bad conductor. जेन्ना आमी मागणें कोत्ताव आनी हुस्के काडटाव, आमी म्हणटा कांय फायद्याची न्हू, बरी न्हू. Because of that good conductor attitude, faith moves mountains. जरी तर कोण फकत बरी चिंतना चिंत्ता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंत्ता, तेन्ना दोंगर म्हणटा कुशीन सोदतात. Jesus never said God will move your mountain. God never says that. He Jesus- moves your mountain. God says your faith moves mountains. जेजून खंयच मुडोंक ना न्हय म्हूण बरयलोलें ना. देव तुमचे दोंगर कुशीन काडटलो म्हूण फकत जेजून म्हणलां तुज्या भावार्था उद्देशी तुज्यान दोंगराक मुडोंक जाता. Now, when she has changed her thinking and she sees the crowd, that crowd does not stop her thinking. She continues and says that even if there is a crowd, I will still go and touch his garment. That faith that she releases opens the mountain because faith moves mountains. Faith moves mountains. Your thinking on God's word is your faith. And what is your thinking on God's word? Your thinking is on those things that are unseen. When your thinking are on those things that are unseen, according to the scripture, it is called as faith. When you're thinking on those things which are unseen, which contradicts to the word of God, is called fear. But every moment we are thinking either God's way or the devil's way, but we are all the time thinking. And that thinking has the power either to move the mountain or build the mountain. If it is faith, it will move the mountain. If it is not faith but fear, it will build up more mountains and make you a prisoner called depression. हालेलुया. दर एक मनीस चिंतीत आसता, कितें तरी चिंत्ता, बरें चिंत्ता वो वायट चिंत्ता. जो कोण बरें चिंत्ता म्हणजे बरें चिंतप म्हणल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाचे भासावणे घेवन जो चिंत्ता तो म्हणटा बरें चिंत्ता आनी त्याच्या जिवितांत बरें जावपाक जाता. ही वस्तोरी आतां इतलो तेंप वायट चिंताली, आपणाच्यान कितें फायदो आहा, आतां आनी उडोंक ना, दोतोरांक पयलें, इतले पयशे वगडायले, अदीक पास जाले, आनीक कांय बरें जावचें ना. ही जेजूची खबर आसून आयकतच
चिंतना बदलता आनी कितें चिंता हांव जेजूच्या आंगोस्त्रांकूच हात लायल्यार हांव बरी जातली आनी ती मुडत ती चिंतना करून भावार्थ तिचो फकत जेजूच्या आंगोस्त्रांक हात लायल्यार आपण बरी जातली आनी असलो भावार्थ घेवन ती वेता इतली लूट आनी उरपोंच थंय आसता पूण जी चिंतना तिणें केलोली ती भावार्थाची चिंतना आसता म्हणटकच बरें जावपाक तिका सोयेक मेवता ते लुटींक घुसोंक तिका सोयेक मेवता जेजूच्या आंगोस्त्रांक हात लावपाक सोयेक मेवता आनी तिका झेरूल तिची पिकोवणी मेवता कित्याक तिची चिंतना भावार्थाची आसली तिची चिंतना बरी आसली म्हूण तिका बरें जालें. My thoughts are spiritual things, but when I speak it, it becomes natural things. म्हजी चिंतना जावन आसात ओत्मीक पूण उतरां उलयता तेन्ना ती जातात स्वयंबीक. So when I'm thinking on the scriptures, I'm mixing my faith and speaking it. Faith converts spiritual things into natural things. जेन्ना हांव चिंतता तें ओत्मीकूच आसा पूण जेन्ना हांव उलयता तेन्ना तें म्हज्या मुखार जाता तें दिसती पडटा. Hallelujah. 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 Now is she still a good conductor? Oh yeah. Now she touches Jesus' garment and the power begins to flow. आतां जें कितें ती चिंताली तेच प्रमाणे ती जेजूक हात लायता जें तिणें चिंतलोलें तेंच तिच्या जिवितांत घडटा. She gets healed. तिका पिकोवणी मेवता. But Jesus turns around and says, who touched me? आनी जेजू घुंवोन म्हणटा कोणें म्हाका हात लायलो. Now the disciples are saying, come on, we are touching, the crowd is touching, everybody is touching, and you are saying, who touched me? आनी शीस गेरीतपणी पेद्रू म्हणटा कितें उलयता आमी तुका हात लायला सगळे तुका चेंचतात सगळेच तुका हात लायतात आनी कोणें हात लायला म्हूण आनी कोणें सांगया. Hallelujah. 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 Even though the crowd was there and they were following Jesus, were they good conductors or bad conductors? सो इतलो लोक शिसूय ताका हात लायताले ताका तेंच्या आंगाक तेंकताले लोकूय ताका तेंकताले पूण तांकां कांयच बरेपण मेळोंक ना. सो ते कसले मनीस आसले बरे भावार्थाची चिंतना तेंचे भितर आसली तांकां बरेपण मेळपाक काय ती बायलेकूच जें बरेपण चिंताली तिकाच बरेपण मेवलें. There can be 10,000 people seated here. 10,000 लेगीत लोक हांगा बसूंक शकता. The same word of God is being preached. तेच देवाचें उतर चलोंक लागता. The same word is carrying the power of God. तेच देवाचें उतर देवाची पदवी घेवन वेता. That power of God will actively work in people who are ready to change their thinking and agree to what is being preached. 10,000 लोकांक जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता पूण तितूंतलो जो कोण तानेला जो कोण भावार्थान बसलेलो आहा जेजूक रावता जेजू मिलाग्र करतलो म्हूण सोत मानता Those who change their thinking. जी ताची चिंतना बदलून तयार आसात. Simple, not many things, only one thing. When the word is spoken, are you willing to change your thinking and agree to what that word is saying? You are connected with Jesus. Simple one line sentence. When the word is being preached, are you willing to change your old thoughts and bring out new thoughts in agreement to God's word? You are connected to Jesus. You are a good conductor. Now the power of God is flowing in your life. Hallelujah. Simple one line. तर एके ओळीन म्हणटा सगळें काबार करूंक जाता जेन्ना देवाचें उतर 10,000 लोकांक परगट जाता पूण जो कोण आयकता तो आपली चिंतना बदलूंक तयार आहा. जें कितें परगट जाता देवाचें उतर तें सोत मानूंक तयार आहा तो जेजूक एकवटान जेजूचे सोयरीगोतीन भितर सोदता आनी ताचें आख्खें जिवीत म्हणटा बदलता. जो चिंतना बदलूंक तयार आहा. Do you know why there is a variation of miracles? कित्याक लागून म्हणटा तरेतरेच्यो मिलाग्र्यो जातात आनी थोड्यो जायनात. Because our thinking are different. कित्याक आमची चिंतना आमचो भावार्थ अंतो डिफरंट Our thinking can be in agreement to God's word for a moment, but when the new pressure comes in, we can change our thinking back to the negative thinking. आमी घडये भावार्थान आमची चिंतना घेवन बसलोली आसात आसतली पूण एक वेळ येतकच आमी घडये ती सोडूंक जाता आनी परतून हुस्के कोंती काडूंक जाता आनी भावार्थान जें कितें मेळपाचें आसा तें वगडावंक जाता. The woman quietly touches and goes, and now when Jesus turns around, he looks at that woman. Okay? Now the woman comes to Jesus with fear and trembling. How come this woman had so much of faith that she got healed? And the next moment when Jesus looks at her and says, my power is gone and you are the one who took that power, now she's full of
fear and trembling. जेजू खबर आसा जे वस्तोरीन तिका हात लायलो जेजू फाटल्यान वळटा आनी म्हणटा कोणे म्हाका हात लायलो जेजू तिका पळयता आनी ती आतां जी भावार्थान खुशाल आसली वस्तोरी आतां म्हणटा कांपोंक लागता भियेता आनी जेजू मुखार येता. Why is she fearing? कित्याक लागून ती आतां भियेली म्हणटा Hey, she has got a miracle. तिका तिची पेकोवणी मेवली She knows exactly the law. तिका कायदो खबर आहा म्हूण ती भियेता. She did not only touch all the people in the queue, in the crowd. She not only touched many people in the crowd, but she also touched a man of God. ती म्हणटा ते लुटींक जायत्या लोकांकूय तिने हात लायल्लो आसा जो कायद्या प्रमाणे ती कोणाकूच हात तिचो लागोंक उपकारना तिची कूड कोणाकूच लागोंक उपकारना आनी लोकांकूय न्हय पूण देवाच्या मनशाक तिने हात लायलो आसा. And the person who has got the authority to condemn her to be stoned to death is standing right there. His name is Jairus. He is the man who is an official who can condemn her to death, listening to the testimony right now. आनी हो मनीस जो जाणे जो अधिकारी जो थंय आसा जायरस नांवाचो अधिकारी जो थंय आसा ताज्यान तिका तिचेर फर्मोन मारूंक जाता तिका फातरांनी मार म्हूण. तिका Hallelujah. खबर आसा कायद्या प्रमाणे म्हाका फातरांचें मरण Come on. According to the law, she has made a big blunder. कायद्या प्रमाणे तिने एक व्हडली चूक केली. But according to Jesus, who is full of mercy and love, he is willing to forgive her instantly. पूण जेजू जो मोगान आनी काकुटीन आनी दयेन बोल्लोलो तो तिका भुगसूंक सोडसोडीत तयार. He listens to her testimony. तो तिची गवायकी आयकता She has got two choices. आनी तिका दोन निर्णय करूंक जाता. Hide that she had a bleeding problem. Hide the truth that she had a bleeding problem, फोट मारूंक जाता की आपल्याक रोगोत व्हांवताले म्हूण or speak the truth. ओ सोत सांगूंक जाता. If she speaks the truth, she can be stoned to death. सोत सांगल्यार तिका खबर आहा फातरांचें मरण आपल्याक मारूंक जाता. If she tells a lie, she can be saved. जरूय तर फोट मारली हांवें बेश्टोच तुका हात लायलो म्हणल्यार तिका साल्वार जावपाक जाता. But she gets disconnected with Jesus. पूण ती जेजूचो संबंध तुट्टा फूट मारल्यार. What does she do? कितें करता ती She speaks the truth. ती सोत सांगता And when she speaks the truth, आनी जेन्ना ती सोत सांगता Jesus turns around and says, Daughter, your faith has not healed you now. Your faith has made you whole. Means what? You were only suffering in bleeding problem. But what you believed and continued to be a good conductor, even under the pressure of death, that power has just come into you, where now you are healed in your body, you are healed in your soul, you are healed in your finances, you are healed in your relationship, you are healed in every area of your life, because now you are a good conductor in all areas, and in all areas you have been made whole, complete. आतां भियेन आसतना ती फातरांचें मरण आपल्याक मागतलें म्हूण भियेन आसतना ती जेन्ना आपलें तोंड उक्तें कोत्ता आनी जेजूची सोयरीगत तिका चड गरजेची मेल्यार जाता पूण जेजूची सोयरीगत सोडची ना सोत तें कितें तें धांपून दवरची ना आनी ती जेजूक सांगता आपणाक कितें जालां तें आनी जेन्ना ती सोत उलयता तेन्ना जेजू कितें म्हणटा तेका धुवे पयले सुवातेर म्हणटा तेका धुवे म्हणटा तुज्या भावार्थाक लागून तूं बरी जाली म्हणटा तुज्या भावार्थाक लागून You have been made whole. तुका संपूर्ण. तू संपूर्ण जाली म्हणटा तुका पेकोवणी मेवली म्हणो ना तू संपूर्ण जाली म्हणटा म्हणजे न्हूच तुका पेकोवणी मेवल्या तुका शांती मेवल्या तुका घराब्यांत बेसांव मेवला तुका गिरेस्तकायेन बोलल्या सगळीं जें बेसांवां कितें नासलीं ती तुका मेवल्यांत कित्याक तुवें सोत उलयलें म्हूण न्हूच पेकोवणी तुका न्हय. Jesus never said, I have healed you. जेजून केन्नाच म्हणोंक ना म्हणटा He never told that woman, he did not tell that woman, I have healed you. तेज्यान म्हणोंक जातालें आपणें तुका बरी केल्या. Because Jesus is the Savior, from Him flows the power to everybody. Jesus But how जावन many आसा- of us are willing to change our thinking and agree to His word? Then that power gets activated in us because we responded to Jesus. जेजू जावन आसा सोडवंडार ताच्या भितरल्यान व्हांवता काकूट सगळ्या मनशा कुळाक पूण जो कोण मानून घेवपाक तयार आसा जो कोण आपली चिंतनां बदलूंक तयार आसा ताका म्हणटा व्हांवता ताचे भितर दया जेजूची पदवी जेजूची संपूर्णताय जेजूची. Was that agape love? तो कसलो मोग Come on, was that agape love?
शिममेर नासलेलो मोग What about Jairus showing the woman agape love? जायरसान कसलो मोग दाखयलो. I want you to imagine if your daughter is at the point of death and somebody is wasting the time of the doctor, you will be cursing that patient. आतां जायरस जरी तर म्हणटा तुजी तर धूव आमचीच धूव म्हणटा मन्नाचे तोंडणीर आसा आमी आनी दोतोराशी आमी गेल्या आनी दोतोर अशी कोण तरी उलयता आमी म्हणटा ताका शिराप सोडटली त्या मनशाक. Because that every moment is so precious that you want Jesus to come to his house. And here is this woman talking about 12 years story. आतां जायरस रावतालो आपल्याचे चेडू मन्नाचे तोंडणीर आसा म्हूण आनी आतां ही स्टोरी आपल्यो सगल्यो काणयो सांगता. जेजूक वेळ पिड्ड्यार कोत्ता ताका सारको वेळ गरजेचो पावलोलो जाल्यार तें बाय तेन्नाच बरें जातलें आसलें मरोंक पावचें नासलें. If Jairus had to curse that woman and say she be stoned to death, he would have lost his daughter. जरी तर जायरसान शिराप सोडलेलो तिचेर वेळ पिड्ड्यार कोत्ता म्हूण आपल्याक तिका जेजू घरा व्हरोंक जाय म्हूण जाल्यार जेरूल म्हणटा तेचें चेडू मरोन वेतलें आसलें. Every day in our life under pressure, we tend to sow seeds. दर दिसा आमी आमच्या घरांत म्हणटा आमच्या जिवितांत बियो रोयतात. Under pressure. आमचेर जेन्ना प्रेशर येता तेन्ना आमी बियो रोयतात म्हणटा. Under pressure, what kind of seeds do we sow? Agape love or extreme bitterness? जेन्ना आमचेर टेन्शन येता, त्रास येता, कोश्ट येता, पेज येता तेन्ना म्हणटा आमी कसल्यो बियो रोयता. शिममेर नासलेल्या मोगाच्यो, देवाच्या मोगाच्यो वो रागाच्यो. The devil can short circuit God's best, God's goodness, God's abundant blessing, what your eyes have not seen, what your ears have not heard, what has not entered your heart, those things that God has prepared for you, he can blow it up by getting you into offense and bitterness. देवान आमचे पासो जें आमी दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकोंक ना, काळजांतान आवडूंक ना, असल्यो साबार विस्मितां आनी मिलाग्र्यो अजापां आमच्या जिवितांत करून दवरलेलीं आसात, त्यो आमच्यांनी वगडावंक जाता. जरी तर आमी बियो रोयतात त्यो रागाच्यो, ओकमानाच्यो आनी हे भाशेन आमच्यांनी सगल्यांचें देवाचीं बेसांवां आहात तीं वगडावंक जाता, देवचाराच्यान तीं व्हरोंक चोरूंक जाता. Look at the time is gone and there comes the news. Jairus, your daughter is dead. आनी वस्तोरी उलयता साकोर येतात जायरसाचे आनी सांगतात तुजी धूव मेली. Every word has got power to make you a good conductor or a bad conductor. दर एक उतरां येतात तितून पदवी आसा म्हाका बरी चिंतनां तयार करपाक आनी वायट चिंतनां तयार करपाक. My friend, we communicate to people. What do we communicate? As a good conductor or as a bad conductor? आमी जेन्ना दुसऱ्यांशी उलयता तेन्ना बरी मनशां म्हूण आमी उलयता. देवाच्या बऱ्या भांडाराचें आमचीं उतरां येता ओ आमचें जें ओकमान आनी वायट आसा, राग आसा तो भायर सोदता आमच्या उतरांतल्यान. The Bible says, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but only that which will edify, which will encourage, which will build up, which will strengthen somebody. पवित्र पुस्तक So that म्हणटा that person experiences the grace of God. पवित्र पुस्तकांत बरयलेलें मेवता की कांयच एक वायट उतर म्हज्या तोंडांतल्यान येवचें ना. भोगोर जें कितें दुसऱ्याक फायद्याचें, बऱ्याक मोलादीक तसलींच उतरां भायर म्हज्या तोंडांतल्यान हांव काडटलों. Do I go around encouraging people or discouraging people? हांव वचोन दुसऱ्यांक म्हणटा आदार दिता वो दुसऱ्यांक म्हणटा चेपयता. Hurting people will go and hurt others. जे कोण दुखलोलीं आसात तीं दुसऱ्यांक वचोन दुखयतात. Healthy people will go around making others healthy. बरे भलायकेन बोललोलीं आसात तीं मनशां दुसऱ्यांशी वेतात आनी दुसऱ्यांक बरी भलायकी दितात. Now here is the servant coming and giving a word. That word is exploded with total destruction, and the word says, your daughter is dead. आतां एक सारकें आख्खा फुडार फोडपाचीं उतरां घेवन येतात म्हणटा हे चाकोर आनी तुजी धूव मेल्या म्हणजे आख्ख्यान फुडार जो चिंतालो तो फोडून उडयलो. That means the miracle that you have been expecting, Jairus, the baby is dead. The pregnancy is dead. It is a total miscarriage. It is a total abortion. There is no more, nothing left. Game over. The game is over. Because the game is over, don't trouble the master anymore. आतां आनी कांय बरें उरोंक ना. तुजी धूव मेली. जें तूं कितें चिंतालो बरें जाल्यार जातलें म्हूण जेजू काडल्यार तें आनी आतां उरोंक ना.
जे भाशेन भुरगें जल्माक येवपाचें आसा तें एबॉर्शन केलें वो भुरगें पिड्ड्यार जालें पोटांत हे भाशेन जें कितें तूं आतां जावपाचें आसलें तें काबार जालें आतां आनी गुरुजीक जेजूक त्रास करी नाका. That word has tremendous power to destroy the faith and bring it to zero. ह्या उतरांक पदवी आसली जायरसाचो भावार्थ जो आसलो ताका विश्वास जो जेजूचेर आसलो तो काबार करूंक मारून उडोवपाक. This word had the power to change his expectation from his daughter healing, that now he can see his daughter is dead. This word had the power to change the thinking that his daughter is healthy to the daughter is completely dead. जें कितें तो चिंतालो जेजू तूं मुगेर येयल्यार म्हजी धूव वाचतली म्हूण जिवी जालोली तिजी चिंतना तिजी आसलोली ती मारून उडोवपाक ही उतरां पुरो आसली तुजी धूव मेली. Look at Jesus coming to Jairus' rescue. पळय जेजू कशे भाशेन जेजूच्या जायरसाच्या आदाराक येता तो. Quickly Jesus says to Jairus, do not fear. सोडसोरीत जायरसाक जेजू म्हणटा भिये नाका. In other words, he's saying, Jairus, when I first met you at the seashore, when you worshipped me, at that time your thinking was strong. At that time you were having confidence in me and you worshipped me. I want you to get back to that same position, that same strength, because the game is not yet over. भिये नाका. भिये नाका म्हणल्यार एके भाशेन जेजू कितें सांगूंक सोदता जायरसाक उगडास दवर ज्या जाग्याचेर तूं म्हाका दर्यांतल्यान भायर सोदता तेन्ना व्हड्यांतल्यान भायर सोदता तेन्ना येवन जो पांयां पडलेलो खालती जालोलो म्हाका तुवें सोमी आनी धोनी म्हूण मानून घेतलेलो भावार्थान तूं येयलोलो तोच भावार्थाचें पोजिशन दवरून राव आजून गेम काबार जावंक ना अशें म्हूण भिये नाका म्हणल्यार. He did not allow Jairus to open his mouth and confess his defeat. जेजू जायरसाक आदार दिलो तोंड उक्तें करून भिरांत उलोवपाक तेणें दिवंक ना ताका. He just said, do not fear, just believe. भिये नाका जें कितें तूं स्वत मानून येयलोलो तेंच घट धरून राव. In other words, continue to think on what you had thought before and don't allow the other thoughts to take away the thoughts that you had in the beginning. भिये नाका भावार्थ दवर म्हणल्यार जो भावार्थ तूं घेवन आयलोलो तो सोडी नाका. Thinking. तीच चिंतना जी घेवन येयलोलो तीच चिंतनाच दवर. चिंतना बदली नाका ती उतरां आयकोन. Yes, now my daughter is dead, but Jesus still has the power to raise my daughter from the dead. Replace it with this kind of thinking, Jairus. ओय म्हणजे जेजू ताका सांगूंक सोदता ओय तुजी धूव मेल्या पूण सोत मान हांव जिवीत दिनार म्हजेशी जाता म्हूण सोत मान हांव तुज्या भुरग्याक जिवें करूंक जाता. Hallelujah. 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 You know where is our miracle? Our thinking. तर मिलाग्र खंय आसा आमच्या चिंतनांनी. When it comes to a doctor and the doctor says, hey, everything is all right, absolutely operation is successful, how quickly we jump with joy. And let's say the same person came to church and the priest said, absolutely Jesus has done his job. Do you have the same kind of reaction, the response? Come on. जेन्ना दोतोर आमकां सांगता ऑपरेशन एकदम बरें जालें सगळें बरें जालां कांयच भिवपाची गरज ना आमी कितलीं खुशाल जाता आनी तीच मनशां जरी तर येवन इगोर्जेन पाद्रीक मेवल्लीं आनी पाद्रीन तांकां सांगलें आमी मागणें केलां तुजें भुरगें एकदम बरें भाशेन ऑपरेशन करून बरें जालें आमी स्वत मानता म्हणल्यार कितली खुशालकाय हिंगा येता वो दोतोर सांगता तेन्ना चड खुशालकाय येता. When the test report comes in a paper and you read those readings, you are so much filled with joy. What about the readings which are read in color by Jesus? Do I have the same joy? जेन्ना म्हणटा दोतोराचो रिपोर्ट येता आनी सगळे रिपोर्ट बरे म्हूण आमी वाचता तेन्ना आमी खुशाल जाता म्हणटा तेच भाशेन पवित्र पुस्तकान देवान दिल्ल्यो भासावण्यो आमच्या बऱ्या पासत आमच्या बऱ्या फुडारा पासत दिसती पडटात तेन्ना म्हणटा आमी खुशाल बरी जाता. And that's the secret that Jesus wants to teach us. आनी हो सिग्रेट आमकां जेजू शिकोवंक सोदता. I got to keep my thoughts constantly, consistently, the same, in agreement to God's word. And the longer I keep it, the faster it grows. Because these words are not just words.
They are seeds of the heavenly kingdom. And anyone who repents, anyone who changes his thinking on these seeds are able to produce the harvest of heaven, and no demon in hell can stop that harvest until I continue to think on this seed. जितलो वेळ आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चिंतना घेवन खेवतात, जे भाशेन उस्के कोती घेवनूय आमी खेवतात, ते भाशेन देवाचें उतर घेवन देवाच्यो बासावण्यो घेवन जितलो वेळ जाय तो वेळ जावं, जितलो वेळ लागता तितलें तें म्हणटा बरें वाडटा आनी तितलें आमच्या जिवितांत मिलाग्रियो अजापां म्हणटा दिश्टी पडटा. So what's my challenge? Every day. सो दर दिसाक कितें करूंक जाय, कसलो वावर म्हाका आसा? Every day the challenge is, can I keep my mind renewed? म्हजें मन देवाच्या उतरा प्रमाणे दवरपाक आनी दाखोवपाक हांवें म्हज्या पातकांची दूख दवरल्या म्हूण, हांवें म्हजी चिंतनां बदलल्यात म्हूण कशें कळटलें? जितलेय फावटी हांव म्हजें देवाचें उतर तोंडांतल्यान भायर काडटा तेन्ना. Can I keep my thoughts on God's word? म्हजी चिंतनां देवाच्या उतरा प्रमाणे उत्तात. Can I continue in these thoughts all my life? आख्ख्या म्हज्या जिवितांत देवान कितें म्हणलां तेंच घेवन बसोंक जाता? No matter how much the pressure comes, I refuse to change my thinking. कितलोय प्रेशर येवं, कितलेय त्रास कश्ट येवं, हांव म्हजी चिंतनां बदलचो ना. And people who are successful in this always will see supernatural manifestation. आनी जी कोण हे भाशेन देवाच्या उतराची चिंतनां घेवन बसल्यान तांच्या जिवितांत म्हणटा स्वयंभावरत्यो मिलाग्रियो देवान. Because when a person's thinking is on God's word, that person is saying, I'm not relying on my ability, I'm totally and completely depending on God's ability for my life. जो मनीस देवाची उतरां आपली चिंतनां कोत्ता आनी ती चिंतनां घेवन बसता, तो दाखयता हांव देवाचेर पातयेता म्हूण, म्हज्या चिंतनाचेर पातयेना म्हूण. Everybody works hard. दोर जाण मनीस काम वावर कोत्ता, Everybody sweats. दोर जाण घाम बारोयता, Everybody goes through pain and suffering. दोर एकलो मनीस बरें आनी वायट सोंसता. But not everybody experiences victory. पूण सगळींच जाणां म्हणटा जैतिवंत जायनात. Victory is seen in only those people who train their mind on the word of God. जैतिवंत जातात ती म्हणटा फकत जी कोण आपलें धान मन आपली चिंतनां देवाच्या उतराचेर दवरतात. So there can be a person who is working hard, laboring and sweating, but at the same time thoughts of worry and live a miserable life. The other person can be living a hard-working but sweatless life on the word of God. Praise God. That person is experiencing supernatural manifestation of God's glory. Now that doesn't mean God is partial. God has given grace to everybody the same. But not everybody are willing to change their thinking. In everybody's house there is an electrical meter. There are gadgets, there are this. Some of them can use it only at night sparingly. Some of them can use it day and night, put all the gadgets and everything. In the same way, you got a freedom of choice to use how much you want, and then you pay the electric bill. In the same way, God has given to the Bible to everybody. There are some who use it once a month. Some, they use it day and night, and they use it, they meditate on it, they speak it, they live it, they experience the supernatural power of God. Because now, they are no longer bad conductors, they are good conductors. Hallelujah. Good conductor is not, listen, good conductor is not decided by God. It is not decided by the devil. It is decided by you. I like that clapping. That clapping was so fast. You know what that meant? Oh God, I never knew that. That means my future, I am the one who decides. By spending more time with Jesus, I make my mind stay on God's word. That is what will change. And when people look at you, they see, hey, he lives a life. I don't see him working hard. I don't see him sweating. But he is working hard in his mind to keep every negative thoughts away from the word of God. That is his labor of getting into the rest. When a person is at rest over here, on the promise of God, the person sees things
that are not his ability. That's beyond. It is supernatural. It is supernatural. And that's why in God's kingdom, nobody can fake the anointing. When there is an anointing, you can see the person's life is manifested with God's glory. Are you there? Hallelujah. The woman could not fake the anointing. She saw the manifestation. Jairus could not fake the anointing. He saw his daughter being raised from the dead. In God's kingdom, you cannot fake the anointing. When your mind is stayed on God, the anointing shows up, and the first thing it does, it destroys the works of the devil from your life. Hallelujah. एकल्याच्यान मुट्टा घाम बारोवन वावर करूंक जाता आनी जें कितें जायें तें एकठांय करूंक जाता. दुसऱ्याच्यान मुट्टा घाम बारोवन आसतना देवान कितें सांगलां तें स्वत मानूंक जाता आनी जें देवान बासायलां तें सगळें एकठांय करूंक जाता. जे भाशेन मुट्टा घरांत मिटर आसता आनी तो मिटर मुट्टा धांवतलो म्हूण आमच्यांनी थोडोच वेळ लायट पेटोवपाक जाता आनी मिटराचें बील थोडेंच येवपाक जाता आनी थोड्यांनी मुट्टा मिटर गुणायन दवरूंक जाता म्हणटा आख्खो दीस आनी रात लायट्यो पेटोवन फॅन घालून एसी घालून मिटराचें बील फारीक करूंक जाता. तेच भाशेन मुट्टा आमचें जिवीत थोड्यांक जाय जाल्यार मुट्टा पवित्र पुस्तकाच्यो देवाच्यो बासावण्यो म्हयन्याक एक पावटी रितीर चलता तेन्नाच मुट्टा मागणें करूंक जाता. वो सुमानाक एक पावट मुट्टा मागणें करूंक जाता. देवाचें उतराचेर नियाळ करूंक जाता. वो मुट्टा दर दिसा दर वेळार लेगीत मुट्टा देवाच्या उतराचेर नियाळ करूंक जाता. चिंतनाक गुणावपाक जातात. आनी लायटीचें बील मुट्टा जे भाशेन तूं गुडायतलो ते भाशेन मुट्टा तुका बील येतलें. ते भाशेन तुजी बेसांवां येतलीं. सुमानाक तुवें उजार केलां सुमानाचें तुका बेसांवां मेवतलीं. म्हयन्याक एक पावट केलां जाल्यार म्हयन्याचें एक पावट बेसांव मेवतलें. पूण दर दिसा आनी दर वेळार तर तूं घरांत देवाचें उतर नियाळटा उलयता स्वत मानता तुजी चिंतनां वायट येतात तेन्ना पटकून तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे जाग्यार घालता जाल्यार म्हणटा तुका आमकां तेंच पीक मेवतलें जें कितें आमी कोत्ता तेजें. So whether I am a good conductor, God doesn't decide, the devil doesn't decide. सो बरो वो वायट देव म्हणटा करिना आमकां. बरो वो वायट धरलेलें आसा मुजेर. बरें चिंतता तो मनीस देवाच्या उतरा प्रमाणेच चिंतता ताका तोक म्हणटात बरो मनीस. जो कोण वायट मनीस म्हणल्यार पत्तून उलटें चिंतता. देवान कितें सांगलां तेजेर दुबाव दवरता ताका म्हणटात चुकीचो मनीस वो वायट मनीस. सो कोणाची आसा म्हणटा देवाची ना देवचाराशी ना. आमचो फुडार बरो जावपाक आमी देवाचें उतर आमच्या चिंतनांनी घालून बरें करूंक जाय. आमचेर दवरलेलें आसा देवाचेर दवरलेलें ना. Isn't this dog looking smart? Can you take that video? Photo? Take a photo? Can you take the video? Look at the pose. Looking very smart. Hallelujah. बरो कान फुलोवन बसला. Hallelujah. Now, he's not sitting here by chance. बेश्टो म्हणटा तो बसोंक ना. He's not sitting here by chance. He's here to train us. तो म्हणटा आमकां ट्रेनिंग दिवपाक आमची परीक्षा पळोवपाक बसला तो. Because when I'm speaking the word, my words are creating thoughts in your mind. कित्याक जेन्ना आपूण उलयता तेन्ना तुज्या चिंतना According to my words, the thoughts are created in your mind. उतरां प्रमाणे तुमची चिंतनां तयार जातात. At the same time, your eyes are also talking to you about the dog and creating thoughts in your mind. तेच परी तुमची म्हणटा नदर त्या सुण्याच्या पेट्याचेर वेता आनी तुमची चिंतनां तयार जातात ताका पळोवन. Now the question is, are you going to pay attention to what is preached, or are you going to pay attention to what your eyes are preaching to you? सो आतां कितें म्हूण तुजें खूंय धान मन दवरतलो जें कितें शिकोवप चलता तेजेर वो तो दिसती पडटा तेजेर म्हणटा तुजें चिंतनां. Where is your attention on? What my words are speaking or what your eyes are showing? खूंय आसा म्हणटा चिंतनां आतां. So somebody is saying, brother, I'm doing 2 in 1. My ears are hearing what you are saying and my eyes are watching what he is saying. थोडीं जीं हुशार आसात तीं म्हणटलीं ब्रदर आमी दोनीय कामां करतात. म्हजे दोळे थिंगा आसात पूण कान तुजेशीं आसात. Now when this happens, you are on a good conductor, bad conductor, the switch is on and off, on and off. When the switch is on and off, you know what happens? The gadget gets burnt off. There's a short circuit.
It's dangerous. Jodi That's why God says, either you be hot or you be cold. But if you're hot and cold, I will spit you out of my mouth. सो जेन्ना जेंकां खबर ना म्हणटा आमी केन्ना भुरगीं परतून परतून स्विच ऑन ऑफ करतात आनी वस्तू पिड्ड्यार करतात आनी वस्तू पिड्ड्यार जातात ऑन ऑफ करतात तेन्ना जेन्ना आमची चिंतना हिंगासान तेजेर हेजेर सान तेजेर जाल्यार म्हणटा आमी आमचो फुडार पिड्ड्यार करता आनी ताका लागून प्रोकासनीन मेवलोलें आहा जेजू म्हणटा गरम जावं ओ थंड जावं गरम आनी थंड दोनी जायनाका जाल्यार हांव तुका म्हज्या तोंडांतलो भायर लुती भाशेन भायर उडयतलो. Now when I spoke this, दोन भाशेचे मनीस जावं उपकारना. I saw that now nobody is looking at the dog at all. Yeah, I am seeing everybody is looking at the dog. Now they might be looking at me. This side. Yeah. आता म्हणटा तुमची सगळ्यांची नदर आपल्याचेर येयल्या. Why? कोणूच पळयनात. Why? Because now you understood how it practically works. कित्याक तुमकां आतां सजमलें तुमी तुमचेंच जिवीत पिड्ड्यार करतात म्हूण हिंगासान थिंगा पळयलें जाल्यार. So how am I operating in faith when your eyes are fixed on me? How do you disconnect faith? When your eyes are on him. So when your eyes are on a situation, it is minus. When your eyes are on the word, it is faith in action. Are you following? Hello. Now what the servant spoke, the word, Jairus had faith. His mind was fixed on his daughter getting healed. But what the servant spoke was taking Jairus from that healing to death, and he would have blown it up. And that's why Jesus says, hey, come on, Jairus, do not fear, but believe. Means what? Believe continuously till you see what you're believing spiritual has become natural. जेन्ना आमी शिकयतात तेन्ना अकस्मात सुणें येयलें अयो ना तेच भाशेन जेन्ना जायरूस सोत मानतालो अकस्मात ताचे चाकर येयले आनी म्हणूंक लागले तुजें भुरगें मेलें आनी त्रास करी नाका. सो तेन्ना तेजी नदर हय मेलें हांव चिंतालो आतां तें साल्वार जातलें म्हण मरे मेलें. आतां तेणें मन्नाची चिंतना तयार करूंक जाय आसली पूण अकस्मात ताका जेजू सांगता भिये नाका जी चिंतना तूं घेवन येयलोलो तीच चिंतना साकार जावचे पासून ती घेवन राव. ती जें कितें घेवन येयला चिंतना भावार्थ घेवन येयला तो शुअरली जाता तुजो. तें बरें जेरूल जाता तें जिवें आसा जेरूल. Hallelujah. पूण जेन्ना जरी तर तेणें चिंतूंक लागलोलो मागीर जेजूच्यान आनी कांयच करूंक जायनासलें. जरी तर तो चिंतूंक लागलो आरे ही वस्तोरी कितलो वगत उलयता रे चल उलय नाका बंद कर या आमी जेजू जावचें नासलें. तेका पासियन्स काडचें पडलें. Hallelujah. तेका सोत मानीत रावचें पडलें. My friend, when you're continually thinking on God's word, do you think the devil will be standing and watching? जेन्ना आमी सोत मानीत रावतात तुका दिसता देंवचार पळयत रावतलो म्हूण आमकां रावचो ना बेतलो. He will try to discourage you. जो मनीस देवाचें उतर चिंतीत रावता कशेच भाशेन देवाचें उतर सोकला पडोंक दिना दुसरी चिंतना घेयना देंवचार पळयत रावतलो तुका. Always remember, before you get a breakthrough, there's going to be extreme war when you're reaching to the climax of your miracle. सदांच उगडास दवरया. जायते फावटी हें भाव सांगता आमकां जेन्ना आमची व्हडली जिवितांत मिलाग जावची आसा तेन्ना जेरूल एक घेर पेट्टोंक जायच. Just like a woman who is waiting for a baby for 9 months, she doesn't go to the doctor for admission until she starts getting that pain. That pain is a signal that I am close to my delivery. In the same way, when I am believing for my miracle with my thoughts on the word, the devil is going to give extreme strong opposition, and that's the time you get that pain. And when that pain comes, get excited and hold on and get stronger on those thoughts, because that's what is going to give birth from the spiritual to the natural, your manifestation of God's glory. That's why you see, before Jairus can get his daughter back alive, he is in labor now. What is this labor? Your daughter is dead. Every time you get a bad news, hey friend, you are in labor. Don't destroy the baby there, because that's where you got to be
cooperating. Breathe, 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 push, push, push. Is it right? Come on, sisters. Breathe, 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 push, push, push. Breathe, 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 push, push, push. Breathe, 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 push, push, push. And the doctor keeps saying, and you are following it. Because if you are filled with fear, the baby which would have been coming smooth, your own body now starts choking and suffocating the baby. When the mother cooperates, the baby comes out smoothly. When the mother gets into nervousness, the very womb which has been opened starts suffocating the baby, and that's the time the doctors have to take some other method. Praise God. Hallelujah. In the same way, God is saying, your delivery of manifestation is close at hand when the pressure comes. And that's the time we keep our thinking on the promise of God and the promise of God and the promise of God. And now the grace of God will manifest that miracle in our life. No miracle, big miracles happen without labor pain. Hey, without labor pain, the baby doesn't get born. And that's the time when the labor pain comes, you are telling your husband, I think the baby is coming. Come on, let's go, let's go, let's go, let's go. And when the water bag burst, you know now it's happening. So there is going to be some signal here and there, God showing you, and now you know that you are close to your miracle. In the natural, with your eyes you can see everything is getting destroyed. But in the spiritual you see God is at work when I'm stuck to Him. When my thoughts are stuck to God, God is at work. When my thoughts are not in agreement, now devil is at work. I have the ignition key either to connect with God or with the devil. Are you with me? Praise God. हालेलुया. जे भाशेन एक आवय 9 म्हयने भुरग्याक जल्म दिवंक रावता आनी जेन्ना ताका ती आवयक ती दूख येता तेन्ना ती तयार जाता भुरग्याक जल्माक हाडपाक. ही दूख म्हणटा चड 2 Corinthians 4, ही दूख म्हणटा चड गरजेची 17. आवयक जाणा जावपाक की भुरग्याचो जल्म जाता म्हूण. तेच भाशेन दर एक मिलाग्र, दर एक जल्म मिलाग्रीचो मिलाग्र जावचे आदी जरूर दूख, त्रास, कोश्ट, पेज आसताच म्हणटा. आनी जरी तर हांव त्या त्रास, कोश्टाक, त्या पेजाक, त्या दुखीक तर हांव शिरकलो, हांव फुगार जालो जाल्यार तें भुरगें मोडटा आवयच्या पोटान. तेच भाशेन म्हणटा मागीर तरेतरेचीं यंत्रां घालून त्या भुरग्याक काडूंक पडटा. भुरगें बरे भाशेन तें भायर सरोना. तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत जेन्ना त्रास, कोश्ट येता, जरी तर आमी नकोत देवाक आर्गां दिवपाक जाय म्हूण त्या वेळाचेर जल्म जावपाचो आसा म्हूण मिलाग्रीचो, जाल्यार ती मिलाग्र आमच्यांनी फुगार करून मारूंक जाता आनी हे भाशेन आमचें जिवीत आमी पाड घालूंक जाता. 2 Corinthians 4. आवयक जे भाशेन दोतोर सांगता, रोकडोच बायल म्हणटा घोवाक, चल या दोतोरागेर वेळ जालो दिसता जल्म दिवपाचो. ती जाणा आसता, ती तयार आसता, ती जल्म जातलो म्हूण ती तयार आसा ह्या त्रासांत बरे भाशेन पासार जावपाक, हें दूख सोंसपाक ती तयार आसता. दोतोर सांगता तें आयकपाक, सुस्कार घे, पुश कर, सुस्कार घे, पुश कर. हे भाशेन जेन्ना आमचेर त्रास येता, कोश्ट येता, असलीं उतरां भावार्थाक सुस्कार घे, शांतीन सुस्कार घे, पुश कर, फुडें वच, भियेनाका, भावार्थ सोडी नाका. असलीं उतरां म्हणटा चड गरजेची मिलाग्र जावचे पयलीं आमच्या जिवितांत, आनी जरूर मिलाग्र जाताच. Look at 2 Corinthians 4:17. 2 Corinthians 4:17. For a light affliction, say that light, not heavy, light. In other words, God is saying the trial that you're going through or the test that you're going through is so small compared to my glory which is so big. कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो खंती दुखी सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. Hallelujah. ह्यो काळाच्यो खंती दुखी कितल्या वेळाच्यो म्हणटा? ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो. How many ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो. How many of us have made our affliction big
with our mindset. कितले जाणांनी आमी चिंतनांनी आमच्यो दुखी खंती वाडयल्यात आनी व्हडलो प्रॉब्लेम आहा म्हाका, व्हडले त्रास आहा म्हाका म्हणला. Hallelujah. But the Bible teaches us that light affliction, light opposition, light persecution, light troubles, pain and suffering and unjust accusation, which is just for a moment, worketh against us. Worketh against us. Worketh against us. Worketh against us. So, afflictions, do they work for you or against you? Hello? Afflictions work for you or against you? So, cancer works for you or against you? Diabetes works for you, against you? Divorce works for you, against you? Your children in addiction works for you, against you? Come on. Here the Bible says, affliction is for a moment and it works for us. It's not working against us, it is working for us. Now you will say, how is it possible to work for us? कित्याक ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो कोंती दुखी सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करता. सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करता. कसल्यो ह्यो आमच्या ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो कोंती दुखी म्हळ्यार कितें? जेन्ना घरांत काजार मोडटा, हें काजार मोडटा तेन्ना म्हाका कित्याक तयार करता? आमचेर हाड आमकां काबार करूंक तयार करता काय आमकां अदीक मोग वांटपाक, जो देवाचो मोग आहा तो मोग वांटपाक एकामेका सोबत तयार करता. Hallelujah. जेन्ना दुयेंस येता, कॅन्सर जाला म्हूण सांगला, वो HIV जाल्या म्हूण सांगल्या, काबार करूंक, फॅमिलीक काबार करूंक तें तयार करता आमकां काय देवाच्या मोगान, देवाच्या भावार्थान भायर सरपाक तयार करता. Now, when you read this scripture, you will say, I will not agree with you with this scripture because I know so many people who had cancer. Instead of turning into glory, instead of turning into victory, instead of turning into testimony, they died an extremely miserable death. आनी आमी तुमी जायतीं जाणां म्हणटलीं म्हणटा, ब्रदर तूं कितें शिकयता तें हांव मानून घेयना, कित्याक हांव जाणा जायतीं जाणां आमी वळखतालीं कॅन्सर जाल्लीं, दुयेंत आसलीं, तीं स्वत मानतालीं, पूण तीं सारकीं मरण, निश्ठूर मरण तांकां फावो जालें. I don't agree with you because there are people who have lost their jobs and never got jobs again and they are living a miserable life in their finances. हांव जाणा थोडीं मनशां आसात म्हणटा जेंकें काम गेलें आनी तांकां सारकें लुकसाण जालें, त्रासांत पडल्यात तीं काम तेंचें पिड्ड्यार जालें म्हूण. I don't agree with you because there are children who were good when they were in college, they got into bad company, they went into addiction, some of the children have gone into prison and you are saying it's going to work for glory. हांव जाणा ब्रदर की कॉलेजीक भुरगीं वतालीं आनी मागीर बरीं आसलीं तीं आनी मागीर तीं वायट संगतीन पडलीं आनी सारकीच भुरग्यांचो फुडार काबार जालो आनी तूं म्हणटा हें बऱ्याक वावर करता म्हूण. How do you say that it is going to work for a glory? कशे भाशेन म्हणटा तूं हें देवाचे मोहिमेक आमकां फावो जाता म्हूण, तयार करता म्हूण? If it was working for glory, then every one of us would have been rejoicing in the times of affliction because anyway it's going to turn into glory. जरी तर हें देवाचे मोहिमेक तयार जाता, हे सगळे त्रास कश्ट, जाल्यार सगळींच म्हणटा खुशालकायेन म्हूण घडटलीं आसलीं. Now let me give you an example. I brought a car. Okay. आपणें एक मोटर घेतलें अशें म्हूण हांव एक उदाहरण दितां. And I came and parked it in the garage. आनी तें हाडलें आनी गॅरेजीन दवरलें. Praise God. There's a wall in front of me. गॅरेजीक मुखार म्हणटा उनोट आसा. Praise God. Now, the next day morning, I come to take my car out. दुसऱ्या दिसा हांव म्हजी गाडी भायर काडूंक येयल्लो आसा गॅरेजीन. If I put the first gear and I accelerate, it will go and hit the wall. जरी तर हांवें पयलें गियरांत घातली
जाल्यार म्हणटा गाडी फुडें वेतली आनी ओनोट आसा तिका आड्डतली. If I put the reverse, I can get it out of the garage. जरी हांवें तर गियर रिवर्सान घातलें जाल्यार हांव फाटल्यान येतलो देर उदकें आसा. Now, has the manufacturer of the car given you the freedom to put the gears? आतां जेणे त्यो गाडयो तयार केल्यात तेणें तुका सत्या दिल्या गियरान घालपाक तुका जाय ते भाशेन. Come on, yes or no? Hello, yes or no? Now, what happens to the person who puts the first gear, looks behind, thinking that he's taking reverse, and presses the accelerator? फाटल्यान पळयता म्हणटा आनी फुडलें गियर घालता आनी मुखार हें दामता एक्सेलरेटर. And the car goes and hits the wall. आनी गाडी वेता आनी मुखार उंटीक मारता. The car is damaged. गाडी एक मार बसता. And he begins to tell the Lord, Lord, you saw me looking behind. You saw me, I had a desire to go back. But yet the car went and bashed into the wall. आनी आमी म्हणटा देवाक सांगता दुनिया तुवें पळयला म्हजी खुशी गाडी फाटल्यान व्हरपाची आसली, म्हजी नदर फाटल्यान आसली, पूण तुवें गाडी गेली मुखार आनी सगळी डॅमेज जाल्या. आतां Who put the gear in front? गियर कोणें घातलें मुखा वयलें गियर? देवान. Now look at the next line. It speaks about the gears of a life. The gears of a life. 18th verse. While we look not at the things which are seen, but we look at the things which are not seen. Now, म्हणटोच दोळ्यांक दिश्टी पडटात तसल्या वस्तूंचेर आमी आमचे दान मन लायना, पूण दिश्टी पडनात तसल्या वस्तूंचेर. hello, now in our everyday life, my focus is on things that are seen or things that are unseen. सो दर दिसा हिंगा पवित्र पुस्तक म्हणटा आमी आमची नदर दिश्टी पडना त्या वस्तूंचेर लावपाची म्हूण, पूण आमी दिसभर खंयच्या वस्तूंचेर आमची नदर लायता. So when I'm in the midst of an affliction or a trouble, my thoughts are on what? Things that are seen, or the trouble that is troubling me, or the things that Jesus has promised me through his word. सो दर दिसा म्हजें दान मन म्हज्या त्रासाचेर म्हज्या प्रॉब्लेमाचेर आसा, वो देवान कितें बसायलां त्या बसावणेचेर म्हजें दान मन आसा. Come on, talk to me. Where? Things which are seen, things which are not seen. दिसती पडटा त्या वस्तूंचेर वो दिसती पडना त्या देवाच्या बसावणेचेर म्हजी दान मन आसा. Things which are seen, I can sense them with my 5 senses. दिसती पडटात त्यो वस्तू म्हाका 5 विसवां उदेशीन दिसती पडोंक जातात. Things which are unseen, I can sense it with the word of God, the faith. दिसती पडनात त्यो वस्तू फकत पवित्र पुस्तकान बरयलेल्यो आसात, त्यो भावार्थान हांवें स्वत मानूंक जातात. So simple, the scripture says, when a person is in affliction and his mind is stayed on the things that are seen, that affliction will kill you and destroy you. The same affliction and the person's thoughts are not on the things which are seen, but things that are unseen in the Bible. Now, those thoughts will destroy the affliction and bring glory of God in its place. सो पवित्र पुस्तक म्हणटा जरी तर धान मन आमचें त्रासाचेर वो कश्टांचेर वो दुयेंसाचेर वो पिडेचेर तर लागलें जाल्यार ते त्रास कश्ट म्हणटा आमकां जिवीत आमचें निसंटनाक सांपडायतले. पूण जरी तर आमचें दान मन दीस आनी रात देवाच्या बसावणेचेर धरलेलें आसा जाल्यार ह्यो देवाच्यो बसावण्यो म्हणटा तूं स्वत मानता ते प्रमाणे हे त्रास कश्ट नश्ट जातले म्हणटा आमच्या जिवितांत. Because things which are seen are temporary. कित्याक ज्यो वस्तू बरयलेल्या दिसती पडटात त्यो वस्तू थोडोच वेळ उरतात. Things which are unseen, that is the promise of God, is eternal. पूण दिसती पडनात त्यो देवाच्यो बसावण्यो सासनाक तोखतात. It is divine. त्यो जावन आसात ओत्मीक. It will destroy your trouble completely. ह्यो ओत्मीक देवाच्यो बसावण्यो दिसती पडटा त्या त्रासाक नश्ट करून उडयतात. So who is in charge now to put the gears? तर कोणाक अधिकार दिल्लो आसा गियरां घालपाची, गाडी फुडें व्हरपाची वा फाटीं व्हरपाची? देवाक. Us. So who decides where to focus on? Things which are seen, things which are unseen. तर खंय नदर मारपाची आमची दिसती पडटा त्या वस्तूंचेर, त्रासांचेर, कश्टांचेर वो दिसती पडना त्या देवाच्या बसावणेचेर. The devil always wants us to play the game
on the things which are seen. देवचा And if राग- you're going to play the game with the devil on things which are seen, he will beat you up in every match and you'll come back defeated. But if you're going to play the match with the devil on the scriptures, what God has promised, which is unseen, you can beat the devil in every game and get your victory. The choice is yours. देवचाराचे एकूच वावर म्हणल्यार तेका जाय आमी आमचें दानमोन दिसती पडटा त्या वस्तूंचेर लावपाचे. आमचे त्रास, आमचे कोश्ट, आमचें दुयेंस, आमचे पिडा, आमची गरीबसाण देवचाराक जाय आमी तेच वस्तू घेवन चिंतलोल्यो, तेच वस्तू घेवन बसलोली आनी उलयलोले. पूण देवाक जाय आमी देवाच्यो भासावण्यो घेवन चिंतपाक, उलोवपाक, आमचें दानमोन देवाच्या भासावणेचेर दवरपाक. आनी जो मनीस देवाच्या भासावणेचेर घेवन बसता तो ह्यो सगल्यो दिसती पडटा ते त्रास, कोश्ट, दुयेंस, पिडाचेर जैती वन जाता. When an eagle and a snake fights, an eagle will never ever think of fighting the snake on the land. जेन्ना घोण सोरपाक सोरपाक मारूंक सोदता तो घोण केन्नाच येवन सोरपाक जमनीचेर मारची ना. Because if it is going to fight on the land, the eagle will surely die. जरी तर तेका घोण येवन सोकला झगडोंक लागली सोरपाची जाल्यार घोण झिरूल मोत्तली. What does the eagle do? तर घोण कितें करता? It looks at the snake from a long distance पयसान पळयता तो सोरोप and makes the target आनी सोकला देंवन बचोक मारूंक तो तयार and जाता starts the flight. आनी सोकला देंवपाक तयार जाता. And the first thing it does, it takes the claws on his head and lifts the snake in the air. The moment the snake is lifted in the air, it is powerless. It cannot have any balance. It cannot attack you anymore. And the eagle destroys the snake in the mid-air. You and I are called to be eagles. We don't fight natural wars. We fight spiritual wars using the word of God. And therefore we, the eagles, study the word of God, and our champion, his name is Jesus, who taught us to fight the war when he fought the war on the cross spiritually. Physically, he died. Spiritually, he rose again. Why? Because he did not, he obeyed the Father, did not disobey the Father. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So Jesus fought the fight spiritually, and that's why he won the match. How do I fight the match in my everyday life? Spiritual, physical. If it is physical, you will come defeated. You fight the physical war with the spiritual warfare weapon called the word of God. Get your mind on this word. You win the match. Always. Hallelujah. Hallelujah. Come on, let's give the Lord a big hand of praise. तर ही घोण बरे भाशेन वयर सान पळयता सोरपाक आनी सोकला स्लो देंवन तेच्या तकलेक Slowly, it is at such it a is. speed that before the snake can make out, he has already lifted him and they are slow. Sorry, Then sorry. the snake will be going in slow motion. Come. बरे भाशेन चोत्रायन म्हणटा इतलो स्पिडीन तो ती घोण देंवता आनी त्याच्या तकलेक म्हणटा सोरपाचे जपय मारता आनी ताका वयर वाऱ्यार वत्ता आनी मागीर म्हणटा ताका वयर वत्ता आनी फोडटा. On with the beak. आपले चोंचीन म्हणटा ताका फोडटा. Hallelujah. जरी तर जमनीरूच तेजेशी झगडोंक मारूंक सोदतालो जाल्यार Like a सोरोप mongoose, ताका- like a mongoose, no? How he fights on the land. If the eagle plans to fight the snake on the land, the eagle will get killed, 100% guarantee. जे Because भाशेन the snake is मुंगसाक- smart on the land. The snake is not smart in the air. मुंगसाक झगडोंक Mongoose, जाता- mongoose, you know, mongoose. मुंगसाक म्हणटा झगडोंक जाता जमनीर सरपाची पूण न्हय घोणीक म्हणटा फोडटलो सोरोप सोकला आनी सोकला मुंगूस म्हणटा सोरपाक फोडटा. पूण वाऱ्यार म्हणटा सोरपाची कांयच जायना, वाऱ्यार म्हणटा घोणीन ताका व्हरोन फोडूंक जाता. तेच भाशेन आमचेंय झूज म्हणटा हें ओत्मीक झूज, हें संवसारीक झूज न्हय. चिंतना देवाचें उतरां घेवन वाऱ्यार व्हरोन देवाच्या उतरांत व्हरोन ह्यो वस्तू म्हणटा फोडूंक जाय. त्रास, कोश्ट, हुस्के कोंती म्हणटा देवाच्या उतरान वयर उबारूंक जाय आनी फोडूंक जाय. When you listen to the story, it looks so good. Oh, Jesus healed Jairus' daughter. Oh, Jesus healed that woman. They had to do their part, and that part was not easy. They did things
changing their thinking and became spiritual good conductors, and that's why they received the miracle. ह्यो घडण्यो जेन्ना जायरसाची वो ती रक्तपात जालोले वस्तोरेची खबरो जेन्ना घडण्यो आमी आयकतात तेन्ना आमकां एकदम बरें दिसता आयकोंक म्हणटा, पूण तेणी तेंचो भाग कोचचो पडलो, तेणी तेंचो भावार्थ तांची चिंतनां बदलचीं पडलीं, तेणी तांची उतरां बदलचीं पडलीं, भावार्थ घेवन धीर रावचीं पडलीं ते लुटीत त्या वेळांत, आनी तेन्ना ती जैतिवंत जालीं. आमकांय भाग आसा जैतिवंत जावपाक, आमी कितें चिंता तें जावपाक, आमी आमची चिंतनां बदलूंक जाय, तेन्नाच आमी कळलां जिवीत बदलता म्हूण. जिवीत बदललेलो मनीस चिंतनां बदलता, तो मनीस जिवीत बदललो मनीस, सर्गीचें राज ताचे सोबे आसता. So during the lunch time, I want you to think on all that we have heard, all that we have heard. जे आतां दनपारच्या वेळाचेर ब्रेक आहा, जेवणाचो ब्रेक, जें कितें आयकलां तेजेर नियाळ करूंक जाय म्हणटा. And today we are going to have a healing session like Jairus and the woman with the issue of blood. आनी जायरसाची घडणी आनी ते रक्तपात जाल्ले वस्तोरेची घडणी घेवन म्हणटा पेकोवणीचो वेळ आसतलो. Hallelujah. हालेलुया. Let us close our eyes. आमचे दोळे बंद करुया. Loving Father, we thank you for our precious brother Simon, who Sorry. came all the way from Bangalore and started this topic. सुर्गीच्या बापा आमी तुका आर्गां दिता. ह्या भाव सायमन रॉड्रिक्सा पासत जो बेंगलोर सान ह्या जाग्यार आयलो आनी सुरवात केली तेणें ह्या जायरसा बद्दल आनी ते वस्तोरे बद्दल. It was not my plan to preach on this topic, हांव शिकोवपाचो नासलो दुनिया, but Lord, your ways and your plans are so very different. पूण तुज्यो वाटो आनी तुज्यो मांडण्यो सारक्यो दुसऱ्योच दुनिया. You have a great desire to heal your people. तुका आवडो आसा तुज्या भुरग्यांक पेकोवपाक दुनिया. You want your people to be like Jairus and like the woman with the issue of blood, who were good conductors even under extreme pressure, under extreme negative circumstances. तुका आमी जायरसा भाशेन आनी ते वस्तोरे भाशेन भावार्थान बोललोली, जरी आसतना मन्नाचे टोंडणीर पावल्लें सगळें तेंचे जिवितांत काबार जाल्लें करून, तरी आसतना ती भावार्थ धरून आसली, तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत सगळें काबार जालां दिसता, तरी आसतना भावार्थ घोट धरून जेजूचेर भियेन आसतना रावपाक जेजू आमकां आपयता. Lord, thank you for this teaching. दुनिया ह्यो घडत्यो मानाच्यो शिकोवण्यो आमकां तूं शिकयता म्हणून This truth not only brings healing in the physical body, but this truth brings healing in every area of our life. ही स्वता न्हूच आमकां कुडीच्यो पेकोवण्यो, पूण आख्ख्या पूर्ण संपूर्णतायेन आमकां जिवीत बोदता. Lord, thank you for showing us. It is by the change of thinking and agreeing to your word that we experience the kingdom of heaven. आमकां तुवें आयज शिकयलां म्हूण फकत चिंतना बदलल्यार आमच्यान स्वर्गीचें राज अनुभवूंक जाता म्हूण. Today you have shown us that thoughts are seeds, आयज तुवें आमकां दाखयलां की चिंतना जावन आसात बियो, and this seed is able to produce the harvest. आनी जी चिंतना आमी घालतात ते प्रमाणे आमकां पीक तयार जाता. Lord, you have shown us where we have gone wrong. आमी खंय चुकल्यात, खंयच्यो आमी चुकीच्यो बियो घालून किल्लायन काडल्यात तें आमकां कळोन येयना. All this time we believe that you are the one who was giving us, you are the one who failed to give us the miracle. इतलो तेंप आमी तुका तुवें आमकां बरें करूंक ना म्हूण चिंततालीं. All this time we were blaming the devil for interfering in our life. इतलो तेंप देंवचाराचेर आमी आमचें वायट येयलां तें घालतालीं. But today you have opened our eyes to show us it is we who make a choice either to believe you or the lies of the devil. पूण आयज तुवें आमकां दाखोवन दिलां की आमी आमची चिंतना बदलूंक गरज म्हूण, आनी देंवचार जे त्रास, कोश, दूख, त्रास, दुयेंसां, पिडा तयार आमच्या मुखार दवरता ती स्वत मानपाची न्हय म्हूण. Thank you for showing us whosoever we believe we will experience that power जे in our कितें life. आमी स्वत मानता तेंच आमच्या जिवितांत पदवी कोत्तलें, राज चलयतलें, ही शिकवण आमकां तुवें दिल्या म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Thank you for showing us that what we are thinking decides our future. जे कितें आमी चिंतता तेच भाशेन आमचो फुडार तयार जाता म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Thank you for showing us our decision decides our future. आमचे 2 दिसाचे निर्णय जे तुज्या उतराचेर अवलंबून आसात ते प्रमाणे आमचो फुडार जाता म्हूण आमी तुका आर्गां Thank you दिता. for showing us whatever we magnify in our life becomes our future. जे कितें आमी व्हड कोत्ता
तेच आमच्या फुडारान तयार जाता म्हणून आमी शिकल्या Thank you for showing us what we choose to remember all the time decides our future. जे कितें आमकां उगडास उत्ता तो आमचो फुडार जाता म्हूण तुवें आमकां शिकयलां म्हूण आर्गां दिता हांव. Lord, thank you for showing us, even though your plans for us are great, but until we agree to those plans never will manifest in our life. तुका आमी आर्गां दिता दुनिया जरूय तुवें आमचो बरो व्हड तो फुडार तयार करून दवरला पूण जरूय तर हांव तुजें केलां तें मानून घेयना जाल्यार तें म्हज्या जिवितांत घडोवन येवचें ना म्हूण म्हाका कळोन येयलां. Today you have shown us the importance of the word, that without the word, written word, we will be living a life filled with lies of the devil or negative emotions, and we will have no weapon to fight against these lies of the devil. But it is your word that strengthens us and makes us strong. तुजें उतर चड गरजेचें, तुजें उतर आमकां उर्बा दिता, घोटाय दिता, तुजें उतरा प्रमाणे आमी जिवंक जाय, नाजाल्यार देंवचार आमकां आपल्यो फोटी सांगून उतर नासतना काबार करतलो हें आमकां शिकयलां म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. Thank you, Lord, for your word has challenged everyone to change our thinking. तुज्या उतरान आयज सगल्यांक कापस्ताद वाडयल्या, चिंतनाच बदलपाक, कांयच बदलपाची गरज ना, चिंतना बदलपाची गरज आसा म्हूण We thank you, we praise you, आमी तुका आर्गां दिता आनी वखाणटा हांव दुनिया. that today the word has broken extreme strongholds, आयज तुज्या उतरान वडते बांदपास, वडत्यो किल्ले, वडते उंट्यो मोडोन पडल्यात म्हूण. and now your word is building up a new stronghold, that is the word of God. आनी तुज्या उतरा उदेशी घट मजबूत भावार्थाचे किल्ले आनी वंट्यो आमी दुर्गां बांदल्यात म्हूण आमी तुका We आर्गां thank दिता. you, we praise you for this. आमी तुका वखाणटा आनी दिनवासता In the glorious name of Jesus. वडते तुजे मोहिमेवून जेजू क्रिस्ताच्या नामांत. Amen. आमेन. Oh loving Father, सुर्गीच्या बापा, right now we want to go for lunch, आमी जेवणाक वचपाक तयार जाल्लीं आसा and this rain will obstruct us from going out. आनी हो पावस आमकां आडकोळाय करतलो. So can you please shift the clouds from this place, आमी मागता खुपां कुशीन काडपाक दुनिया so that this place will be absolutely dry, आनी हे भाशेन आमकां बरो वेळ मेवतलो जेवन येवपाक so वसोंक the people can go in and go out and come in भितर भायर सरोंक without getting wet. Without getting wet. भिजोन आसतना. Lord, we thank you दुनिया आमी तुका आर्गां दिता for answering our prayer तूं आमचे मागणे आयकले म्हूण in Jesus' name. जेजू क्रिस्ताचे नांवी. Amen. आमेन. Yeah. आमेन. हालेलुया. Praise God. Come on, let's give the Lord a big hand of praise. Hallelujah.